नमस्कार. मिड डे गोवान अपर्णा बळीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली गेला. राष्ट्रीय सागरमाला प्रकल्प शिखर समितीच्या बसकेन तो वांटेकार जातलो. देशभरातल्यान बंदराक जोडपी ह्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाक नेट दिवंक केंद्रीय मंत्रालया आणि दर्यादेग राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचो उंचेलो गट प्रकल्पाच्या प्रगतीचो सातत्यान नियाळ घेता. मुरगांव बंदराचोय तातून आस्पाव आसा. मुख्यमंत्र्याबरोबर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे अधिकारी दिल्ली गेल्यात. गोयचे सीएम प्रमोद सावंत दिल्ली वचपाक गेल्या. सगळ्या कोस्टल स्टेटींची नॅशनल सागरमाला प्रोजेक्टाची मिटींग आहा. गोयचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे ऑफिसरू त्यांच्या बरोबर दिल्ली गेल्या. सगळे कोस्टल स्टेट्स ज्यो आहा म्हणजे सगळे सीएम आणि त्यांचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर ते आसतले. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जी आहा ती मिटींग हेड करतली आणि सागरमाला प्रोजेक्टान सागरमाला स्किमी अंडर खंयच्यो ज्यो स्किमी स्टेटी खातीर दवरल्या, खंयच्यो घेवपाक जाता, खंयच्या स्टेटींनी कितें नवे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहा, ह्यो सगळ्यो गजाली आयच्या फूल डेच्या मिटिंगेन डिस्कस जातल्यो. तेजे उपरांत मुख्यमंत्री काय युनियन मिनिस्टराक मेळपाचे प्रयत्न करतात. शिरगांवच्या लयराईची जात्रा मोठ्या उमेदीन आणि भक्तिभावान सुरू जाली. देवीच्या दर्शनाक भाविकांनी सकाळच्यान गर्दी केली. गोंयांतले तशेंच शेजारच्या राज्यांचे लोक ह्या जात्रेक येतात. शुक्रारा फांतोडेर होमखण जालो. होमखणांतल्यान धोंड धांवतात ते पळोवपाक लोकांची गर्दी. कौल सुरू. बेड़ा नहीं ले रहा. जुवारी एग्रो केमिकल्साचे ब्लास्ट केशीन वेर्णा पुलिसांनी 5 जणांक अटक केल्या. काल वेर्णा पुलिसांनी जुवारीचे कांय स्टाफ आणि कॉन्ट्रॅक्टराचेर एफआयआर घाल्लो. अटक केल्यात तातूंत प्लांट मॅनेजर धरून सेक्युरिटी मॅनेजर, ऑफिसर ते सुपरवायझरा मेरेन अधिकारी आसात. जुवारी एग्रो केमिकल्साचो घाळपणा म्हूण मंत्री सांगता. चौकशीचो रिपोर्ट 15 दिसांनी. हालीं जालेल्या जुवारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड प्लांटान भितर फुडलो फॉलोअप म्हणजे सद्याक वेर्णा पुलिसान आयज 5 जुवारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेडाचे ऑफिशियल्सांक अरेस्ट केल्ले आसा आणि आतां मेरेन 6 लोकांक अटक जाल्ली आसा. काल सांजचे वेर्णा पुलिसेन बोकारो इंजिनियरिंग वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझर ए प्रधान हांकां अटक केल्ली. ताजें बेल जावन रिलीज जालें. पूण आयज सांजचे जुवारी एग्रो केमिकल्साचे 5 ऑफिशियल्सांक धरलेले आसा, अरेस्ट केल्लो आसा. तातूंतले भितर एकटो प्लांट मॅनेजर DS उसगांवकर, सेफ्टी मॅनेजर GS लोटलीकार, सेफ्टी इन्चार्ज RJ शिराटे
एस बिचोलकर आणि एम प्रभुदेसाय हांकां सगळे पांचूय लोकांक अंडर सेक्शन 336 आणि 304A हातून अटक केल्ली आसा. फुडलो तपास चालू आसा. आतां मेरेन 6 लोकांक अटक जाल्या. एक मनशाची जामीन जावन बेल जाल्ली रिलीज जाल्ले आसा आणि फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. वेस्टर्न बायपास तिल्टाचेरूच जाय म्हूण बाणावलेकार ठाम. बायपासाच्या इशूचेर बाणावले काल खासा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेन 16 वांगडी समिती नेमल्या. समिती खंय WRDच्या ऑफिसरांक मेळटली. मुख्यमंत्री धरून बाकीच्या मंत्र्यां मेरेन हो विशय व्हरतले म्हूण ग्रामसभेन निर्णय जाला म्हूण आमदार वेंजे सांगता. सो बायपासाचे आता नाव सिन्स देर आर कपल ऑफ डिसिजन्स वीच हॅव बीन टेकन. वी हॅव appointed a committee, 16-member committee. 11 are I think from the panchayat, the entire panchayat body, and 5 Gram Sabha members. This 16-member committee is going to now start working on how to ensure that we get stills in order to ensure that a flooding does not take place. Second was to have a meeting with the WRD officials and talk to them and understand and point out their mistakes of how they have knowingly or unknowingly wrongly put in figures, and those figures were derived out of wrong information, no proper study. Figures wrong zalle te hogota, which is probably to be reconsidered again. And if this can be put down in court, I think the court will definitely agree that okay, then there is something wrong, let us bring a hold. And then we also have decided to meet the Honorable Chief Minister along with the other ministers, have a joint meeting. सुप्रीम कोर्टान रिन्युअल रद्द केल्ल्या 88 मायनिंग लिजाचो ताबो घेवपाची प्रक्रिया गोंय सरकारान सुरू केल्या. मायनिंग कंपन्यांक ह्यो मायनी म्हयन्या भितर सोडूंक सांगल्यात. बाकीच्या 170 लिजांचो ताबो घेवंक नोटीशी धाडपाची प्रक्रियाय सुरू. GMOA म्हणटा नोटीस मेळ्ळ्या. प्रकरणां कोर्टान आसात. सरकाराक रीतसर जाप दितले. न्यायीक मार्गानूय उपाय काडपाचे यत्न जातले. गोंय सरकारान सगळ्या खण कंपन्यांक तांच्या ताब्यात आशिल्ल्या खणींचो ताबो सोडपाक नोटीशी धाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. सुप्रीम कोर्टान लिजांचे रिन्युअल रद्द केल्ल्या सगळ्या खणींचो ताबो सोडपाक खण कंपन्यांक एका म्हयन्याची म्हळ्यार 6 मे ते 6 जून 2022 मेरेनचो वेळ दिला. जर एखाद्या लीज धारकान ताबो सोडलो ना जाल्यार फुडली कारवाय जातली म्हूण सरकाराची शिटकावणी. सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण लिजींनी खणींचे लीज वाठारात ऑफिसां असल्यार बंद करची. लीज वाठारांतलो आपलो बाकीचो सेटअप काडचो. सरकार लिजांचो ताबो घेतलो. मायनिंग सुरू करूंक पावणेचो मार्ग मेकळो. खाते बाकीच्या 170 खण लिजांचो ताबो घेवपाचे प्रक्रियेत. मीन निर्गतदारांची संघटना GMOEN हे विशीं जाप दिल्या. GMOEच्या वांगड्यांक सरकाराच्यो ह्यो नोटीशी आयल्या. आदेश दिल्लो ना. ही प्रकरणां सध्या हायकोर्टा मुखार न्याय प्रविश्ट आसात. हे फाटभुंयेर GMOEN सरकारा फुडें हो विशय रीतसर मांडप तसोच न्यायीक मार्गान उपाय काडपाचे यत्न जातले अशें GMOEN नोटीशी विशीं म्हणलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सस्पेंड केल्ल्या 8 ODPचेर चर्चा जाल्या. सविस्तर रिपोर्ट फुडले बसकेन TCP बोर्डाक दितले. 6 म्हयन्या भितर निर्णय जातलो. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक उलयला. सस्पेंड केल्ल्या ODP विशीं रिव्ह्यू समितीची पयलीच बसका TCPन जाली. म्हापशा, मडगांव, वास्को, पणजे, फोंड्या, हडफड्या, नागवा, कळंगुटे, कानोळेची ODP 27 एप्रिलाक सस्पेंड केल्ली. Architect, Indian Institution, ITPI, IICI, all these representatives were there today in present, and we have broadly discussed what should be our way forward, to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee, on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, just broad basis we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they have complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned parties before the next meeting to deliberate on them further. 60 days enough. Should be. We are trying to finish it. Of course, the timeline is given. We want to go with the timeline given. Within that, no further extension, etc. We are trying all our business people, all our professionals. They are devoting their time for the purpose. So we have to see that we finish within our given time.
चोला घाट मार्गाच्या हॉट मिक्सिंगाक लागून हेवी व्हेकल ट्रॅफिकाक मार्ग बंद म्हूण PWDन फर्मान काढला खरे, मात येरादारीचो गोंधळ. मालाच्यो गाडयो चोल्लाच्या गेटीर येवन आडकतात. थोडे अनमोड मार्गान आंबोले घाटारूय काम चल्ला. खानापूर अनमोड काम चलिल्ल्यान अनमोड मार्गार हेवी गाडयांक आदेशा वरवीं बंदी. तरी ट्रॅफिक चालूच. थोड्यांची येल्लापूर कारवार गोय मार्गान उपराटी एंट्री. सध्या तिनूय घाटांनी हेवी व्हेकल ट्रॅफिकाची सुट्टा तशी योवच. जेन्ना आतां दोन चोल्ला घाटाचे सध्या रस्त्याचें काम चालू आहा, तशेंच आंबोली घाटूय सध्या कामाक लागून बंद केल्लो हेवी व्हेकल्सां लागून. तेन्ना ही जी गेट आसा मोल्या, जो आमी म्हणटा अनमोड घाट, हांगासर एक 10% फक्त ट्रॅफिक वाडलेलें आसा. वेरेज हांगासर जो पळेम आहा वाया कारवारच्यान ज्यो हेवी व्हेकल्स आहा त्यो सगळ्यो थंयच्यान डायवर्ट जाल्ल्यो आसा. सो आमी पळोवपाक शकता हांगासर व्हडलेसो ताण तणाव ना गाडयांचो. एक सुरळीत आसा, कारण रामनगरचोय रस्त्याचें काम सध्या सुरू आसा आनी तेका लागून हेवी व्हेकल्स चड हांगासर येना. फक्त एक 10% व्हेकल हांगासरल्यान वयता. वो रोड गिर रहा ना, उधर टाइट हो रहा था, इसलिए इधर आया. पुलिस नहीं है ऊपर, है चारों उधर छोड़ा तुमको? टाइट है वो रास्ता, टाइट हो रहा. वो रोड डाल रहे ना, रोड डालने से जरा टाइट हो रहा बोल के इधर लगा लेंगे बोल के आया. लेकिन ये व्हीकल बंद है करके बोला नहीं तुमको? कौन? नहीं, कोई भी नहीं बोले सर. ये अलाउड है करके बोला? हम कंटिन्यू आ रहे ना सर, अब तक कोई भी नहीं बोले. बचा रहता तो नहीं आते ना सर हम लोग. व्हेकल जेंका कोणाक खबर ना की हांगासून सोडटा ते डायरेक्ट येता आनी हांगासर येवन अडकून उरता. तांकां खबर पयलींच सूचना दिवंक जाल्ली की तेंच्यांनी व्हेकल हांगांतल्यान बंदी केला. पयलींच एक अलर्ट जारी करपाक जारी केल्ले, पण ती सूचना सारकी पावंक ना अशें दिसता. मध्यम स्वरूपाची गाडी आसा, म्हणजे भाजी दूध घेवन वयता त्यो सगळ्यो गाडयो त्यो ह्या मार्गांतल्यान वचूंक चालू आसा. तेका लागून जो चोर्ला घाट बंद आसा तेजो परिणाम तितलो कांय जावचो ना. येल्लापूर, कारवार, गोवा ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जातली किंवा जास्ती वाहतुकींचे प्रमाण जास्त जातले असे चित्र असले, परंतु तसे काय ना. सध्या ह्या मार्गाला नॉर्मल गाडी जाता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू, कल्पेश गावस, सिद्धार्थ कांबळी आणि कारवार सावन प्रमोद फोंडे. PWD भलायकी खाते आणि GMCन केल्ल्या नोकर भरतीक आव्हान दिवपी 3 वेगळ्यो याचिका हायकोर्टान. याचिकादार म्हणतात भलायकी खात्यातले 95% यशस्वी उमेदवार एकाच मतदारसंघातले. हायकोर्टान सरकारी धरून संबंधित प्रतिवाद्यांक नोटीस काढल्या. सुनावणी जुनाच्या दुसऱ्या सप्तकान दवरल्या. भलायकी खात्यातल्या वेगवेगळ्या पोस्टांच्या नेमणुके आड तसेच PWDतल्या ज्युनियर इंजिनियर आणि GMCतल्या ऑर्थोपेडिक असिस्टंट पोस्टाच्या नेमणुकी आड 3 वेगवेगळ्यो याचिका हायकोर्टात दाखल. भलायकी खात्यातले 95% पोस्ट एकाच मतदारसंघातल्या उमेदवाराक मेळ्ळ्यात म्हूण याचिकादाराचो आर्ग्युमेंट. GMCतल्या ऑर्थोपेडिक असिस्टंट पोस्टा खातीर लेखी परीक्षेक नाशिल्लोच उमेदवार सिलेक्ट जाला म्हूण याचिका. PWDच्या JEE पोस्टा खातीर डिप्लोमा होल्डर उमेदवारांक डिग्री होल्डरा परस चड मार्क म्हूण आनीक एक याचिका. सुनावणे उपरांत कोर्टान सरकार धरून संबंधित प्रतिवाद्यांक नोटीसी काढल्यो. जुनाच्या दुसऱ्या सप्तकात 3 याचिकांचेर सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. सावंत सरकाराच्या 2.0 सुपूतविधीक सरकारी तिजोरेंतल्यान 5.5 कोटी खर्च. RTI माहिती उक्ताडार. 28 मार्चाक मुख्यमंत्री सावंत आनी 8 मंत्र्यांचो सोपूतविधी जालो. वेळ उणो म्हूण रजाव दिवन टेंडर नासतना इव्हेंट मॅनेजमेंटाक एजन्सीक इव्हेंट दिल्लो. आयरिश म्हणटा ट्रान्सपरन्सी ना. CAGन चौकशी करची. BJPचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा प्रधानमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री येता तेन्ना असो खर्च जाताच. Our government spent a whopping over 5.5 crores on the swearing-in ceremony of Chief Minister Pramod Sawant and his 8 ministers, revealed that the whole process was not transparent and there was no accountability. The whole contract was given to an event management company from Vasco, which I am informed is owned by a close relative of a senior BJP leader. Such a huge expense could have been incurred when the Goa state exchequer is totally bankrupt. It is unacceptable that when poor people
for their social welfare benefits are waiting for 5 months. Their benefits have not been paid. That this government had the audacity to start its term in office by incurring 5.5 crores on the swearing in ceremony. मीडियान बीजेपी प्रदेशाध्यक्षाक हे विशीं विचारले. So how you look at, because when the government is in the financial crunches, social service welfare scheme also have been stopped. How you look at this? कशें आसा पळय तें जावन गेलें न्ही, आज कितें आहा तें नको, पूण एखादें ग्रँड म्हणजे तिसऱ्या वेळार एखादी सत्ता येवप हें म्हाका दिसता हाचे पयलीं जावना. आनी त्यामुळे देशाचो पंतप्रधान आनी देशांतले केंद्रांतले मंत्री जर एखाद्या फंक्शनाक येवपाक सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली करपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान लोकांनी यश दिल्लें आसा आनी त्या यशाक लागून डेफिनेटली जें केल्लें आसा तें योग्य केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तामनार प्रकल्पाविशीं सुप्रीम कोर्टान घाल्ल्यो गायडलायन पाळूंक प्रकल्प फुडें व्हरतले. वीज मंत्री सुदिनान स्पश्ट केला, वीज दरवाड 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. नियामक बोर्डाच्या शिफारशी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आनी सबस्टेशनांक प्राधान्य. सुदीन मडगांवां कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. 8 एप्रिलाक तन्मार ट्रान्समिशन 440 केव्ही लायनीविशीं उंचेली CECची शिफारस सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्या. सध्याचे 220 केव्ही लायनी बरोबर समांतर नवी लायन घालप म्हण CECन 23 एप्रिल 2021 शिफारस केल्ली. गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर कोर्टान निकाल दिल्लो. प्रोजेक्टाचो सुप्रीम कोर्टान ज्या प्रमाणे डिसिजन दिला त्या प्रमाणे आमी वतले. ज्यो ओल्ड सुपा आणि कर्नाटकांतल्यान लायनी आयल्या त्यो इन्क्रीज करून ताचेर 2 हे घालून आमी तें करपाचें अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां. जें हांवें विधानसभेत ऑपोजिशन आसतना उलयल्लो ते सुप्रीम कोर्टान से दिलो. JERC रेग्युलेटरी बोर्डाच्या शिफारशी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. JERC करता, रेग्युलेटरी बोर्ड आसता आमचो तो, आनी त्या रेग्युलेटरी बोर्डा प्रमाणे आमकां वचपाक जाय. कारण गोवा इंडिपेंडंट ना वीज हेचेर, आमी डिपेंडंट आसात आनी त्या खातीर ते जें कितें सांगता तें आमकां आज ना फाल्यां करचेंच पडटा. ही वीज दरवाड जवळ जवळ 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली, आज ती आमी चालू केल्ली आसा. कमीत कमी 10 पयशे वाडल्या, चडांत चड 40 पयशे वाडल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आणि सबस्टेशनांक प्राधान्य. नवे स्टेशनां, सबस्टेशनां आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम. हे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे हे न्हय, हे रस्त्यार देखून आसता ते न्हय, जी वीज येता तांचे ट्रान्सफॉर्मर आसता मोठे आनी तातूंतल्यान जी वीज पास जाता ती वीज जर फ्लक्च्युएट जावची ना, सारकी उरतली, जाय तशी मेळटली जाल्यार हें करपाची आवश्यकता आसा. तें हांवें करपाक आतां घेतलें. पयल्या मंत्र्यान खूब काम केलां, ताचे पयलीं जे आशिल्ले पळय तांचें काम जावना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोयच्या विधानसभेन तृणमूल काँग्रेस धरून कितल्याशाच राजकीय पक्षांचो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून वावुरपी PK स्वता राजकारणांत देंवपाच्या तयारेन. PKन ब्रेस्तारा बिहारान जनसुराज प्लान जाहीर केलो. बिहाराक वयर काडूंक खंय नवी राजकीय चळवळ जाय. बिहारांतल्या 17 ते 18 हजार लोकांक एके राजकीय माचेर हाडपाचो PKचो प्लान. नवो पक्ष खंय सध्या ना. कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूं या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूं. मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना. पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है, मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 हजार ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है. आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ की, उस अवधारणा को
जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूं। बेकायदेशीर रेव काडपाचो धंदो चलता आनी थंयच्या पुलीस आनी अधिकाऱ्यांक खबर नासता हाचेर विश्वास दवरूंक शकना। हायकोर्टाचे निरीक्षण पेडणेचो पुलीस निरीक्षक आनी पुलीस अधिकाऱ्या आड DIGन खात्या अंतर्गत कारवाय करची। DGPन रेवेचो बेकायदेशीर धंदो आडावंक शक्य ती कारवाय करची, हायकोर्टाचो निर्देश। गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयच्या झोनांनी चलपी बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याचे प्रकरण हायकोर्टान बरेच सिरियस घेतला। DGP ID शुक्लान 17 मार्चाक बेकायदेशीर रेंव बंद करपाक ऑर्डर काडिल्ली, ताची कॉपी कोर्टातूय दिल्ली। बेरेस्तारा सुनावणे वेळार याचिकदार NGO गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान आपली बाजू मांडली। DGPची स्टँडिंग ऑर्डर आसा बरी, मात एन्फोर्समेंटाक पुलीस फेल। आमोणा, वाळपय, काणकोण, फोंडे, कामुर्ले बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच। रेड फ्लॅग वाठारांत 24 वरां नजर दवरपाची वेवस्था स्टँडिंग ऑर्डरीत आसा। पुलीस रातच्या वेळार लक्ष घालिनात। कोर्टान DGPक एफिडेवीट दिवंक 8 जून मेरेन प्रास दिला। संबंधीत वाठारांत बेकायदेशीर रेंव बंद उडोवपाक अपेशी अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केल्या ती सांगची म्हण कोर्टाचो DGPक आदेश। मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।